सगळ्यांत पयलीं तुमकां देव बरें करूं. कोरोना व्हायरसा लागून इलेक्शन जवळ जवळ 7 म्हयन्याक फुडें गेले, परंतु सरकारान थंयचे प्रमाणे आज ते इलेक्शन जाता बरी गोश्ट आसा. एक ही निवडणूक जर पळयली तर मदीं बरोच गॅप पडिल्लो आसा, परंतु गोंयभराचें जर चित्र आमी पळयलें तर लोकांचो कल भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो विकास, लोकांची जी कामां योग्य पद्दतीन जातात हें पळोवन हो कल भारतीय जनता पक्षा कडेन आसा अशें म्हणपाक हरकत ना. खोर्ली मतदारसंघात सिद्धेश नायक उबो आसा. प्रचार जरी ह्या 4 दिसांनी ना जालो, परंतु लोकांचो संपर्क ताजो आशिल्लो आनी आसा, आनी त्यामुळे खोर्ली मतदारसंघ हो सिद्धेश नायक हो निश्चितपणे निवडून येतलो अशें म्हणपाक हरकत ना. लोकांनी स्वताहून आपलो सपोर्ट हो ताका दिल्लो आसा. आनी म्हाका उदोज म्हणल्या प्रमाणे गोंयच्या एकूण सगळ्या पार्श्वभुमीचेर दोनूय जिल्हा पंचायती ह्यो भारतीय जनता पक्षा कडेन येवपाची शक्यता आसा. ओवरऑल पळयत जाल्यार ज्या फाटल्या 6-7 म्हयन्यांनी जे विशय हे जाल्या तितूंतल्यान BJPक कितें लुकसाण जावंक शकता? अजिबात ना. गोंयची जनता जी आसा, गोंयचे वोटर्स जे आसा हे सुज्ञ आसात. तांकां खरें कितें आनी खोटें कितें हें समजता. आज असेंब्ली इलेक्शन तशें 1 वर्साच्या भितर आसा, म्हणजे खंयचेय आनी काही विशय नाशिल्ले कारणान खंयचे ना खंय जो काही जनतेचो हिताचो जो प्रोजेक्ट आसात ते प्रोजेक्ट जे येतात ते जावचे न्हय असो तांचो प्रयत्न आसा. आनी त्या बाबत लोकांची दिशाभूल करप हें तांचें हें काम चालू आसा. आनी हो एकूण असेंब्ली इलेक्शनाक दोळे समोर दवरून हो सगळे विशय आसात. आनी आमकां तातूंत असलोच दुबाव दिसना की परत एकदां गोंयची जनता ही भारतीय जनता पक्षाच्या फाटल्यान ठाम आसा आनी हाज्या फुडें भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हाडपाक ती मदत करता. दोनूय चेअरपर्सन तुमचे जातले? डेफिनेटली दोनूय डिस्ट्रिक्ट पंचायती की दोनूय चेअरपर्सन जातलेच तातूंत दुबाव. आनी एक म्हटल्यार अशें की जेन्ना कोल्लीम ZP पळयता आमी, कोल्लीम ZP जावन तुमचो चेडो असेंब्लीचे हेतून हाव डू यू सी तो नंतरचो विशय. ते पार्टी कितें डिसायड करता ताजेर आसा. ते भारतीय जनता पक्षाचो हें आसा, जें कितें पार्टी डिसायड करता ते कार्यकर्ते येना ते सगळे मान्य करतात. क्वचित खंय तरी एवढे तेवटेन कोणाचो हें जाल्लो आसतलो, परंतु पार्टीचो निर्णय हो शेवटचो निर्णय आसता आनी तो येणाऱ्या हितूंतल्यान फुडें नंतर फुडें कळटा.